दोनापावला मिरामार रस्त्या कुशीच्या शेलोम निवासी बिल्डिंगे लागसार आशिल्ले गार्डन भौशीक म्हूण हायकोर्टान निकाल दिलो। त्या वाठारांतले बिल्डिंगांनी रावपी लोक बाकीच्या लोकांक गार्डनात वचूंक दिना म्हूण कांय जाण हायकोर्टात गेल्ले। त्या गार्डनाचे मेंटेनन्स राना खाते करता जाल्यार ताचो खर्च टीसीपी उखलता। ताका लागून गार्डन भौशीक म्हूण हायकोर्टान निर्णय दितना स्पश्ट केलें। दोनापावला मिरामार रस्त्या कुशीक आशिल्ले हे गार्डन नेमके कोणाचे ते आदीं स्पश्ट नाशिल्ले। त्या वाठारांत बिल्डिंगांनी रावपी लोक ते वापरताले, मात बाकीच्या लोकांक थंय यो वच करूंक दिनाशिल्ले। ताचेर गौरव जयस्वाल म्हणटात ताणें बाकीच्या कांय जाणांक घेवन हायकोर्टात जनहीत याचिका घाली। हायकोर्टान सीसीपीक त्या गार्डना विशीं विचारतकीच मेंटेनन्साच्या नांवान महापालिकेन कानार केस ओडले। चवकशी फुडें सरली तशी तें गार्डन टीसीपीचें म्हूण कळ्ळें। हायकोर्टाच्या निकाला उपरांत हे गार्डन लोकां खातीर उक्तें जालां। टीसीपीन तांचो बोर्डूय लायला। जनहीत याचिकेचो निकाल दितना सरकाराचे संमतीन राना खाते गार्डनाचो सांबाळ करतले आनी टीसीपी ताचो खर्च उखलतले म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ईडीसीक 86 कोटी 44 लाखांचो फायदो जाला। टॅक्स काडून निव्वळ 56 कोटी 36 लाख, पोरू 61 कोटी जाल्लो। फाटल्या 4 वर्सां सावन ईडीसी प्रॉफिटात चलता। मुख्यमंत्री रोजगार स्किमी खाला आतां मेरेन 6600 वेवसायिकांक रीण दिला। अंदूची रिकवरी 94% पावल्या म्हूण ईडीसीचो चेअरमॅन सिद्धार्थ सांगता। ईडीसीचे दक्षिण गोंयच्या ऑफिसांतूय खंय हे स्किमीक बरो रिस्पॉन्स मेळटात। गेल्या वर्सा प्रॉफिट वॉज 61 crores. ह्या वर्सा we could achieve a profit of 86.45 crores, which is a record in the last 4 years that we are generating profits. ह्या वर्सा गेल्या वर्सापर्यंत आमचो रेट ऑफ रिकवरी has touched 93.37%, which is even better than last year's 92%. हाका लागून the CMRY loanees are succeeding in their business. ईडीसीन इग्नाइट इनोव्हेशन हबाचे हालींच उक्तावण केल्ले। ताची वाटचाल खंय बरी चल्ल्या। अमेझॉनान खंय ईडीसीच्या उपक्रमाक फुकट मजत आनी प्लॅटफॉर्म दिवपाची तयारी दाखयल्या। ह्या नव्या कंपनीक हांगा ऑफर लेटर दिल्या टू स्टार्ट देअर वर्क फ्रॉम ईडीसी इग्नाइट इनोव्हेशन हब, आणि 2 co-working companies have also been allocated seats for this. आम्ही एक अमेझॉन या कंपनी बरोबर बरीच आमची भासाभास झाली by way of lot of free things which Amazon gives, mainly the cloud service, the technical support to guide the startups that are being incubated in our incubation center, marketing support to market their products on Amazon platform free of cost. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। दोनापावला रेजिडेन्शियल सोसायटीत विक्षिप्त चोराचे सिरियल चोरयांची केस पणजे पुलिसांनी तडीक लायली। तुळशीदास शिरोडकार म्हणटा ताका पुलिसांनी धरला। फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन तो खंय विचित्र चोरयो करीत सुटला। कपडे काडून चोरयो करप, बायलांच्या बेडरूमांनी चोरयां नजर मारतालो, कपडे चोरतालो म्हूण कंप्लेनी आसात। ताका चेकअपाक IPHBत धाडटले। On receiving the complaint from the resident of Adolpakar apartment Horizon at Donapaul, we have registered an offence, and during the investigation we have arrested a suspect, and we have got eyewitness confirming the fact that this person was seen running from the scene of crime after committing the offence. And also we have searched his residential premises, and we have recovered some incriminating articles connected to the crime, and accused has confessed to the crime too. Primarily on interrogating him, it seems that the person is of unsound mind. However, we are getting him medically examined to confirm the facts.